आयतारा राजकीय मळार परत एक फावट फेरबदल पळोवपाक मेळ्ळो। आमदार निलेश काब्रालान राजीनामो दिलो। आलेक्स सिकेरा नवो मंत्री जालो। सोमारा काब्रालाचे घरा तांचे समर्थकांनी गर्दी केल्ली। काब्रालाक देंवयल्ल्याचेर तांणी खंत उक्तायली। आमी सदांच काब्राला वांगडा आसात म्हणून तांणी सांगलें। आमची काय ना आमची जे पळय सर आमचो कितें करता आमचो आमदार पळय कितें करता त्या आमदारा बरोबर आमी आसा। मातशें वायट दिसलें आमकां सडनली जालें अशें म्हणून तेन्ना सरान आमच्या आपूण जे कितें करता पळय न्ही ते सरा बरोबर आमी अशी सदांच सर कितें सांगता तें आयकतलीं आनी सगळीं लोक आमी सरा बरोबर आसात आनी सर कितें करता पार्टे बरोबर आमी आनी तेन्ना सर आमचो कितें सांगता तितलें आमी आयकतलीं आनी आमी सरा बरोबर रावतलीं। आतां पावतलो मंत्री आसून ताका सद्दां टायम मेळना आसलेलो तरी आमकां 2 दीस तेणें दिल्ले। 2 वीक हेका शेनवार आनी मंगळार आमकां दितालो तो विकाचे तेन्ना आमी ती काम करून तो घेतालो आनी आतां चड आमकां मेळटलो आमचें काम करपाक अशें आमकां दिसता। आनी आमदार आमी सांगता तें आमदार आयकता आनी आमदार सांगता तें आमी आमदारा फाटल्यानूच आसा। आमदार पळय कितें सांगता तितलें आमी आयकपाचें। आमकां आमदारान केन्नाच खंय अशें सांगलें ना की तुमी म्हणल्यार अशें एक वायट कितें येना ताजी कसलीच वायट येना सदांच ताणें बरें पळयना कुडचड्या वयलें जावं गोंयचें। आतां एक कितें मिनिस्टर जाल्ले कारणान ताची कामाची यादी वाडिल्ली खूब कडेन ताका वचचें पडटालें तो कुडचडे मतदारसंघाक तितलो टायम दिवपाक पावनाशिल्लो। पूण आतां कितें जालें तो आमदार म्हणटकीर सगळ्याक ताका टायम दिवपाक मेळटलो। एक्चुअली तो विकांतल्यान फक्त एक मंगळार आनी शेनवार आसतालो आतां तो आमकां केन्नाय मेळटलो जाय तेन्ना मेळटलो जाय तशें आपलें सगळें करून घेतलो काम। आनी ताणें आमकां आश्वासन दिलां की आतां आपल्याक आपूण फ्री आसा की आपूण सीएमा कडल्यान ही जी उरल्या कामां ती ताच्या फाटल्यान लागून करून घेतलो म्हणून। सो आमी बीन खूश आसा। आमदार सांगता ताच्या फाटल्यान आमी आसतलीं आमदारा बरोबर आसतलीं आनी पार्टी बरोबर आसतलीं मेन म्हणल्यार। दुसरें म्हणल्यार कशें आतां मुखार कशेंय कितें आसूं सिच्युएशन पूण सदांच आमी पार्टी फाटल्यान आसतलीं पार्टी बरोबर आसतलीं आमदारा बरोबर आसतलीं आनी ताकाय बी आमी आतां म्हणटा की ताजें हेल्थूय बरें नासतालें। सो आतां ताणें हेल्थाची काळजी घेवची आपल्या आनी सगळें ताणें वेवस्थीत आतां बरें करून जावचें ताजें आनी गॉड ब्लेस यू। मंत्रीपद गेल्ल्या कारणान कुडचडकारांक खंत जाल्याच मात हांव आमदार म्हणून अजून आसा। पक्षाचो प्रामाणीक कार्यकर्तो आशिल्ल्यान जे पक्ष सांगता तशेंच आपल्याक करचें पडटा म्हणून काब्रालाचो दावो। इशू कित्याक सेंटिमेंट लोकांचे म्हजे मतदारसंघा बद्दल म्हजे कडेन खूब आसा म्हणजे तुका कित्याक आनी कोणाक कित्याक पूण पार्टी जेन्ना डिसायड करता म्हाका रिक्वेस्ट करता म्हाका सांग पार्टीचो कार्यकर्तो म्हाका रिजायन दिवपाक जेन्ना रिक्वेस्ट करता तेन्ना रिजायन दिलें इमिजिएटली काय फाटले विचार करनासता। आमदाराचें रिजायनेशन दिवना लोकांक दिसता आमदार बी सोडलो म्हणून आमदार अजून लोकांचो कित्याक लोक म्हाका आमदार लोकांनी आमदार केला आनी फुडें लोक म्हाका आमदार करतले आनी हेजे खातीर जे भावना जी सकाळच्यान आनी कालच्यान अशे लोक प्रकट करता तितून हर्ट जाल्ले आसा म्हजे सगळे लोक पूण ताका डिसिजन अल्टिमेटली पॉलिटिकल डिसिजन जे पॉलिटिकल पार्टीन म्हाका रिक्वेस्ट करतली हांवें घेवपाक जाय तें हांवें घेतलें। लोकांक विचारतले लोक म्हणटाले रिजायन जायना काय म्हूण असली गोश्टी जायना कित्याक अल्टिमेटली भारतीय जनता पार्टी हे पार्टी खातीर जेन्ना म्हाका ही पोजिशन आयला मनोहरभाई पर्रीकर जेन्ना फर्स्ट टायम म्हाका मंत्री केलो तेन्ना म्हाजे सारके आमदार 5 जाण आशिल्ले पूण म्हाका गेलो कित्याक तेणें म्हाजे खंय तरी गूण पयले कितें ताका दिसलो आज तो बरो ना मिस करता पूण तेणें म्हाका फुडें व्हेलो आनी ते भावने खातीर आज मागीर डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी फुडें घातले आनी काम हांवें 6 वर्सां जालीं मिनिस्टर म्हणून काम केलां। पूण एक लक्षांत आसपाक जाय की काम करता तेन्ना भावना एक सायडीन उरता आनी कामाचेर लक्ष दिवन काम करून घेवप हें म्हाका दिसता एक कॅरियर म्हण जालें 100% काम आनी हांव खंयचेंच काम जें हांव करतालो डेडिकेटली करतालो। PWचे स्टाफ पळयताले इलेक्ट्रिसिटी जेन्ना आशिल्ले रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट खुबशीं कामां हांवें म्हणजे फुडें घेवन ताका लॉजिकली लोकांक कशें बेनिफीट जातले लोकांक कसलो फायदो जातलो लोकांचो विचार कशें जातले ह्या सगळीं कामां हांवें फुडें व्हरून केल्लीं आसा। सो म्हाका दिसता आतां हांवें मतदारसंघान लक्ष घालपाक जाय कित्याक म्हजे खुबशे प्रोजेक्ट जे हांवें 2013-14 चालू केले ते कंप्लीट जावना ऑनरेबल सीएमाक फाटल्यान लागून हे म्हजे कंप्लीट करपाचें हें आतां ध्येय आसा। कित्याक जेन्ना मिनिस्टराचें हें न्ही की हांव फॉलोअप करनासलो पूण डेली फॉलोअप जायनासलें मंथली 2 म्हयन्यांनी जातालें आतां फाटल्यान लागून तें काम करपाक जाय। गौरी सतरकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।